भगवान महावीर अभयारण्य आणि मोलेच्या नॅशनल पार्कांतल्यान तमनार पावर लायन वता म्हूण बोवाळ जाल्लो. मात आतां ही लायन घालूंक राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळान समितीन मान्यताय दिल्या. सॉइल इरोजन जावपाक दिवचें न्ही. दुसरें म्हटल्यार वायल्ड लायफ सँच्युरीन लेबर कॅम्प नाजाल्यार लेबरांक रावपाक दिवचें न्ही. एनिमल जे आसा थंय आसतले तांकां हाय एक्सटेंशन जे पिलर्स आसा तांच्या कडल्यान प्रोटेक्ट करचे पडटले. एनिमल पॅसेज करची पडटली. सेन्सिटी म्हणटा ती वायल्ड लायफाची प्रोटेक्ट करची पडटली. ते भायर ट्रान्समिशन लायन आनी बायोडायवर्सिटीचो कितें इम्पॅक्ट जाता तें स्टडी करचें पडटलें. आनी जी एजन्सी आसतली तेंच्यांनी काम सुरू करच्या पयलीं कर्नाटकान जें काम करतले त्या खातीर तेंची कर्नाटकाची सरकारची परमिशन घेवची पडटली तांकां. मागीर तांकां जे आनी एक कंडिशन जें घातलां की जे हाय लायन्स वायर आसतले तांच्या सकयली जी झाडां आसतली ती चॉप करची पडटली. ते सगळें प्रोटेक्शन करचें पडटलें. मागीर आफ्टर एवरी म्हणटात तशें वर्साक 2दा तांकां इन्स्पेक्शन करचें पडटलें, तांचे रिपोर्ट करचे पडटले. तशेंच वायल्ड लायफाचें इन्स्पेक्शन खास करून डिसेंबर म्हयन्यान करचें पडटलें अशी कंडिशन घातिल्ली आसा. जो फायनल जी कंडिशन आसा तें अशें की एन्युअल कंप्लायन्स तांकां सर्टिफिकेट तांकां घेवची पडटली आनी ती सबमीट करची पडटली टू द स्टेट चीफ वायल्ड लायफ वार्डनाक. आनी एन्युअल कंप्लायन्स रिपोर्ट सर्टिफिकेट आहा ती सुद्दां तांच्यांनी सबमीट करची पडटली स्टेट चीफ वायल्ड लायफ वार्डनान ती सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सबमीट करची पडटली. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी चेतन गावस.